राज्य सरकाराच्या रिणाक लागून गोयची अवतिकाय श्रीलंकेवरी जावन गोंय दुसरी श्रीलंका जावपाचे वाटेर आसा अशी खर टिका विजय सरदेसायान अधिवेशनाच्या निमण्या दिसा केली। सरकार 28,800 कोटीच्या रिणांत आशिल्ल्याचे विजय सरदेसाय सांगता। हाचेर हे रीण फकत ह्या वर्साचे न्हय जाल्यार फाटल्या 6 वर्सांचे आसा अशी जाप मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली। टोटल लायबिलिटी 28,800 कोटी। विजयी भाषण बरें दिता। हय 28,800 कोटी आज मेरेन आमची लायबिलिटी आहा स्पीकर सर। हे आज फिगर सो आमी एक समजूंक जाय की आमकां जर डबल इंजिन सरकार इतलो बरो चलता, इतले पयशे जर आमकां सेंटराच्यान येता जाल्यार आमचे डेट वाडीत कित्याक आहा? आमचो डेट टू जीएसडीपी 34% आहा, विच इज व्हेरी हाय। Speaker sir, fiscal deficit to GSDP is 4.6%, which is way above the requirement of FRBM Act. Speaker sir, आता GST compensation येवचे ना, हे सगळे सांगीत आहा। मागीर तुमकां पयशे खंयच्यान मेळटले कॅपिटल एक्सपेंडिचर करपाक? आज तो बोरोईंग करता, रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर करपाक, सॅलरी फारीक करपाक, म्हळ्यार बुडीत खातें जालां, घर बुडपाचें आहा स्पीकर सर। स्पीकर सर तो बेश्टो भंय घालता लोकांच्या ना स्पीकर सर, म्हणून ताका सांगता भंय घालपाची संवय जाल्या। उलयतना हांवें डिस्टर्ब करना स्पीकर सर, हांव उलयतना ताणें डिस्टर्ब करचें न्ही। म्युनिसिपालिटी सगळे म्युनिसिपालिटीचें बजेट ताणें देंवयलेलें आहा। सादी आमची म्युनिसिपालिटी मडगांव म्युनिसिपालिटी 5 कोटी आशिल्ले ते 3,75 crore केलां। अमृत म्हणटा ती तांची स्कीम आहा, 2 कडेन बजेटान 85 crores दाखयलेले आहा स्पीकर सर। वगीच मोठे करून दाखयता, एक्चुअली कांय येना, नाल्यार डेट वाडटा कित्याक? स्पीकर सर, म्हाका दिसता हे बजेट म्हणटा तें इज अ फ्रॉड ऑन द पीपल। स्पीकर सर, 28,800 कोटी रुपया लोन जावप आनी तातूंत जुवारी असल्यांक 50,000 कोटींचे सोडप म्हळ्यार म्हाका दिसता आमी एक दुसरें श्रीलंका जावपाचें आहा। श्रीलंका अशेंच बरें चलतालें, मागीर एक दीस बुडलें, तें जावपाचें आहा। व्हडले फुटोवपाचो प्रयत्न करता। 100% स्पीकर सर, तूं तें अशेंच आशिल्लें, अशीच व्हडली छापां उलयताले विरोधक आनी मागीर एक दीस ना म्हणना। स्पीकर सर, तो भाषण करून फक्त लोकांक फुटोवपाचो प्रयत्न स्पीकर सर, करता। खंयचो फिगर हांवें सांगला तो रॉंग तो सांगचो सीएमान। हे हांवें आतां जे फिगर सांगल्या तातूंत खंयची चूक आहा तें सांगचें। स्पीकर सर, फाटल्या 3 म्हयन्याक आमी फक्त 100 कोटी लोन घेतलेले आसा। स्पीकर सर, 28,800 कोटी सारखे हांव रॉंग ते पयलीं सांगचें। एक एक उलोवया। 28,800 कोटी आमचे टोटल डेट आता तू बस न्ही, बस न्ही, क्वेश्चन करता मरे तूं उलोवंकूच दिना। हे फिगर्स हे हांवें क्रिएट करूंक ना, हे तुजे फिगर। तू सगळे जर वर्बेटिंग काढून पळयत जाल्यार तुज्या इको आनी कोणूच उलोवंक ना। हांव सुद्दां कमी उलयलां, तूं उलोवपाकूच जाय। लोकशाही जिती उरतली जाल्यार कोणे तरी ऑपोजीट उलोवंक जाय। तूं मॅच फिक्सिंग करूंक सोदता, तर स्पीकर सर काँग्रेस विकती घेवंक सोदता, अशें करून जायना। लोकशाहीची हत्या जावंक जायना। बसून घ्या सर, उलोवपाक कोणी आडोवंक ना। फटींग मारता तेन्ना आमी आडयता, फट मारता तेन्ना आमी आडयता। उलया तुम्ही सांगा कितें फट आहा ती दाखोवची सीएम सर। सीएमान सांगचे कितें फट आहा तें आतां उलयलें ताजेर। हे पळय, आतां हांवें ताका सांगलें पळय न्ही, तो मॅन्डेट 4% borrowing limit under the GSTP is as per recommendation of the 15th Finance Commission. तितून नवीन कितें आसा? स्पीकर सर, तो एक ऍक्ट आहा, FRBM ऍक्ट म्हणटा तें तुजें भगवत गीता तातूंत। स्पीकर सर, तूं लोन घेता ताजेर बसून घ्या मातशें। स्पीकर सर, पोरची आमची लिमिट जी आशिल्ली 3,200 कोटी आशिल्ली, आमी बॉरोविंग कितले केले स्पीकर सर? 2,800 कोटी केली। अंदू जर आमकां 3,600 आमची लिमिट आसा जाल्यार आमी कदाचित 3,000च्या सकयली उरतले, 2,800च्या वयर वचूंक ना। स्पीकर सर, 28,800 कोटी फिगर सारखे आहा रॉंग आहा? स्पीकर सर, ही 28,000 स्पीकर सर, तो जशें दाखयता 28,800 कोटी हांवेनूच लोन घेतल्या म्हणून। गव्हर्नमेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस। स्पीकर सर, सरकार कोण चलयता? मुख्यमंत्री कोण आहा? 20 वर्सां पयलीं, अरे 20 वर्सां पयलीं लोन घेताले ते फारीक करीत तुका परत सांगता। 20 वर्सां पयलीं कितले आसले? 2012 कितले आशिल्ले? दिगंबर कामतीन एक्चुअली उबे रावन विचारूंक जाय आसलें आपल्यान। परत सांगता स्पीकर सर, 13% लोन असली ती 7%चेर हाडली आमी। ते कोण सांगतलो तर? मुख्यमंत्री डायवर्ट काय बरो करता?